नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचे येवकार. खबरो विस्तारान. सोमारा राती महाखाजन कुडतरी वाठारांत एका बापायन आपल्या 6 वर्साच्या चलयेचो खून केलो म्हूण घडणूक घडल्या. मेळे म्हायती प्रमाण बापूय मूळ कर्नाटकाचो. दांडो घेवन ताणें आपल्या चलयेचो खून केला म्हूण कळटा. बापूय सध्या फरार. मायना कुडतरी पुलिशेन खंय केस रजिस्टर केल्या. काल रात्री महाखाजना गांवांत एक दुखेस्त घडणी घडली. एका बापायन आपल्या ल्हान 6 वर्सां भुरग्याचे चेडवाचेर दांडो मारलो आनी ताचो जीव काडलो आनी बापूय पडून गेलो. ही फामील गांवांत कर्नाटकाची आनी गोंयांत काम सोदूंक आयलेली. मर्डर जालें म्हूण गोमतूस मायना कुडतरी पुलीस थंयसर गेले आनी त्या भुरग्याचे कुडीचो पंचनामा करून ताची कूड सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडून दवरल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर. मायना कुडतरी पुलीस हे मर्डर केसीन फुडली चवकशी करतात आनी बापूय खंय आसा गेला तो ताचेरूय ते सोदून काडूंक तांचो प्रयत्न चालू आसा. मडगांव सावन प्रुडंट मिडिया खातीर साविडस. पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत जम्मू काश्मीराचे ट्युरिझम हल्ला. हॉटेलांचे रेट बरेच पडला. फ्लायटूय ऑफ सिजनात असतात तश्यो अर्द्यार सवाय. टूर ऑपरेटर सांगता तांकां प्रमोशनाक फोन येतात, इन्क्वायरी येता. लोकांचे अनुपुरय कलेक्शन ना, मिक्स रिएक्शनां. काश्मीरात टुरिस्ट परत येवंक लागल्यात. काश्मीरात टुरिस्टांक वेचून वेचून मारले. देशभर बोवाळ पडलो आणि उपरांत काश्मीर वचपी टुरिस्टांचोय आंकडो पडलो. फ्लायट्स आणि हॉटेलांचे रेट्स डावन. आतंकवादाची भिरांत पातळ्ळ्या उपरांत पर्यटनाची नेमकी कितें स्थिती आसा ती पळोवंक प्रुडंटान कांय टूर ऑपरेटर्सांक गाठले. आम्ही आमच्या सायडींतल्यान जे ग्रुप टूर्स असले ते सगळे कॉल आउट केला ट्रॅव्हल बघातले थ्रू, कित्याक आमी आमचे ग्रुप टूर कांयच दवरूं ना. जे कितें प्रायवेट पॅकेजीस असले जे थोड्यांनी ऑलरेडी कॅन्सल केले आनी थोड्यांनी अजून स्टँड बाय दवरला, कित्याक की फ्लायटान सद्या टील ओन्ली 30th of April पर्यंत तेंच्यांनी सांगलेलें की फूल रिफंड. तेच्या मागीरच्या अजून कांय अपडेट आयली ना फ्लायटा कडल्यान. सो थोडे क्लायंट्स ते फ्लायटाचे न्यूजाक रावला की ते फूल रिफंड गावतले ते पळोवपाक. थोड्यांचे तांकां वयपाकूच जाय आनी लोकांचे डिफरंट ओपिनियन आसा ह्या गोश्टीचेर. सो थोडे आतां आमकां न्यू बुकींग सुद्दां म्हणपाक गेले तुमी जाल्यार न्यू बुकींग आमकां तशे खुबशे फोन्स येता न्यू बुकिंगा खातीर. थोड्यांचें कशें जालां की फ्लायट प्रायस ड्रास्टिकली देंवला. आमी जे मे मंथान आमी बुकींग केल्ली ती मे मंथाची बुकिंगाक आमी फ्लायट एप्रॉक्स अरावंड 35,000 to 42,000 सुद्दां फ्लायट पावली रिटर्न फेर अप एंड डावन गोवा श्रीनगर, श्रीनगर गोवा. तीच आतां फ्लायट पळोवपाक गेले जाल्यार अरावंड 18,000 ते 20,000 फ्लायट फेर आयला. सेकंड थिंग, हॉटेलांनी सुद्दां जे लोकल आसा तेंच्यांनी आमकां कॉल करून मातशे टूर प्रमोट करपा खातीर सुद्दां आमकां तेंच्यांनी फोन करीत आसता की आमचे मातशे टूर प्रमोट करा. आनी सो आमी सुद्दां तांकां हेल्प करता टूर हे करपाक. पण फायनली डिपेंड्स ऑन क्लायंट्सांचेर तेंचे कशें कितें डिसिजन आसा ते. कस्टमरांचो खुबशे कॉल्स आमकां येवपाक लागल्या फॉर क्वेरीज, थिंकींग दॅट की सद्याची सिट्युएशन सामकें पॉझिटीव आसा कंपेर्ड टू लास्ट वीक. अपार्ट फ्रॉम दॅट फ्लायटाचे कॉस्ट खूब ड्रास्टिकली देंवल्ले आसा आनी लोक अशेंय चिंतता की आतां खुबशे फॅक्टर्स तकलेन धरून वेरी क्रावड कमी आसतलो. ताच्या उपरांत तेजे जे सायट सींग आसा ते तांकां सुशेगाद करपाक मेळटले. अश्यो खुबश्यो ज्यो बाकीच्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो तांकां एन्जॉय करपाक मेळटल्यो कंपेर्ड टू लास्ट वीक ऑर तेच्या पयलीं जे क्रावड आसतली. बिकॉज हो पीक टायम जावन आसा आनी लोक ही ऑपॉर्च्युनिटी सोडपाक पळयना म्हणून खुबशे लोकांनी आमकां एप्रोचूय केल्लो आसा वेरीन दे वॉन्ट टू कंटिन्यू. बट म्हाजो जो एक ग्रूप टूर वचपाचो आसलो फ्रॉम ग्लोबल हॉलिडे सर्वीस तो आमी डिसबार्ड करून उडयला. तो ग्रूप टूर आमचो वचपाचो ना. पण जे प्रायवेट टूर्स ऑलरेडी कस्टमरान आमचे कडेन बूक केल्ले तितून थोडे क्वेरीज आसल्यो, थोडे कॅन्सलेशनाक आसा. पण थोडे पॉझिटिवली जे वचपाक सोदता तांकां स्पेशल थंय जितली फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाची आसा ती आमच्या कस्टमरांक फ्रॉम द ग्रावंड स्टाफ ऑफ कश्मीर जो आमचो आसा तेंच्या कडल्यान सगळी फॅसिलिटीज आनी प्रोवायड करपाची प्रयत्न तेंचे आसा त्या सायडीच्या. आमचे पर्वरी ऑफिस आनी फोंड्या ऑफिसान धरले जाल्यार ऑलमोस्ट 40-50 लोक आशिल्ले जेणी बूक केले नेक्स्ट मंथाची पॅकेज आनी तितूंतले ऑलमोस्ट 50% लोकांनी ऑलरेडी कॅन्सल केल्ले आसा. आनी दे हॅव सेड की इन फ्युचर ते वचपाक सोदतले थंय जाय तेन्ना. आनी 50% लोक ऑलरेडी कित्याक हय ना ह्या डावटान आसा आनी ते वतले ना वतले ते हॅव नॉट इन्फॉर्म. वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी की तुमी वचपाकूच जाय. एज पर सिच्युएशन वॉट एव्हर यू फील इज सेफ. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गोंयचे टुरिझम पडला. देशी विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो पडला. परिणाम जाणवता मायकल हेडॉन.
रिसेंशनाक लागून परिणाम इन्फ्लुएन्झर म्हारग पडल्या. दर्यादेगेचेर नितळसाण कायदो सुवेवस्था जाय पावलां उखलूंक जाय. टुरिझम 50% पडला. ऑक्युपन्सी खंय 30% पावल्या. हॉटेलांनी जी ऑक्युपन्सी आहा वीच इज ड्रॉप टू अराउंड 40%, 35%, 30%. तितून आतां फॉरेन ट्युरिस्ट आसताले आनी इंडियन ट्युरिस्ट येताले. सो ते इंडियन ट्युरिस्ट जे येताले ते मोठ्या प्रमाणात डब्ब करून बसले, म्हणजे येयना. द नंबर्स हॅव कम डावन फ्रॉम 70% to 25%. Fall is more than 50-55%. You will come to know on the collection of hotel GST. So you are saying as well not as only the foreigners core tourism sector, the allied sectors are also getting massively affected. affected. And also good restaurants have already started shutting down. Why this is a situation on ground? तुम्ही किती म्हणताले? First is recession. Recession, why? Our Recession- economy is not in recession. No, economy is in recession. No, You'll have the to find nation's out economy is not in this. recession. No, you'll have to find out. Today, everybody is feeling the pinch. There are reasons. One is I Okay, I one have is just told recession you are saying. What is your second reason? is correction. जे इन्फ्लुएन्झर उलयल्या गोंयाचेर आनी जे सेक्टरांनी करेक्शन आहा ते आयज सरकारान करेक्शन करपाची गरज Tell आहा. me सरकार म्हणजे tell me three things that you want to be corrected immediately. सरकारान म्हणजे कितें, सरकार म्हणजे आमचे लोकूय आहा तितून इन्वॉल्व. स्टेक होल्डर्स Stakeholders. पुट युअर हाऊस इन ऑर्डर. कशे? सांगता आतां इतले जाण ट्युरिस्ट येता, हय. दे हॅव टू कोऑर्डिनेट विथ द ट्युरिस्ट पुलीस. म्हणजे डूज अँड डोंट्स बोर्ड आयज बसून ना. तूं वचून खंयच्या बिचार पळय, हे आमचे Yeah. गुटखा अँड स्पिटींग ऑन द बीच. तूं बीच वचून पळय. Is it more than this advantage in your constituency or a problem in your constituency? of liberation, BJP has never won in our Yeah. constituency. We have seen BJP winning twice. Yes. That I have won twice on BJP ticket. Yeah. So third time also, if I have to win, and if people want me to win, I will win, or people will send me home. It is not a something which is. Or you can Olle- or you can choose not to contest on a BJP ticket like last time. That is another option. तशें त्या ना. option तू conveniently आमी- सांग ना म्हाका. दोनापावला बंगल्यांतल्या दरोड्याक सप्तक जाले. पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागना. 19 तारखेर 6 ते 7 जाण बंगल्याचेर मेन दार फोडून खंय बंगल्यांत घुशिल्ले. गार्डाक आणि घरातल्या जाणट्या जोडप्याक बांदून घाले. लाखांचे भांगार आणि कॅश उखल्ली. कोण म्हणटा बांगलादेशी गँग. 19-20 एप्रिलाच्या मध्यानराती दोनापावल रावपी एका फामाद वेवसायिकाच्या बंगल्यार घरफोडी करून चोरी जाल्ली. चोरांनी बंगल्यार घुसपा खातीर सिक्युरिटी गार्डाक मारहाण करून बंगल्याचे मेन दार फोडिल्ले. तशेंच बंगल्यात आशिल्ल्या सिनियर सिटीजन जोडप्याक न्हिदिल्ले कडेन बांदून चोरी केल्ली. घडणूक उक्ताडार येना फुडें पणजी पुलिशेन घडणूक थळार धांव मारिल्ली. पुलिशेन चोरांक धरपा खातीर उत्तर गोंय पुलीस आनी क्रायम ब्रांचीची एक टीम तयार केली. मात अजून मेरेन ह्या प्रकरणात पुलिशेचे हातीक कांयच लागिल्ले ना. पुलिशेक ह्या चोरांविशीं अजून मेरेन कसलीच म्हायती मेळूंक ना. हे फाटले एक मुखेल कारण म्हळ्यार ह्या चोरांनी ह्या बंगल्याचो CCTV DVRच व्हेला. हाचे वयल्यान ही चोरी पुराय प्लॅनिंग करून केल्ल्याचें कळटा. इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स डाटा वरवीं लेगीत पुलिशेक कांयच म्हायती मेळिल्ली ना. मात मेळिल्ले म्हायते प्रमाण ही चोरांची टोळी बांगलादेशी आसूं येता जे गुन्यांव करून त्या वाठारांतल्यान पळ काडटात असो दुबाव पुलिशेक आशिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या प्रकरणाचो पुलीस तपास चालू आसा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाच्या निरीक्षणा खाला हो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बांबोळेच्या प्रकल्पांक दिले सगळे परवाने रद्द करचे. बांबोळेच्या आनी एका हॉटेलाच्या राखडे वण्टीची सुरू आशिल्ले कामूय बंद करचे. आमदार विरेश बोरकार आनी RGPचे मुखेल मनोज परबाची TCP मुखार धरणे. सरकार ठोस उतर दी मेरेन TCP मुखार खंय बसून रावतले. RGPचे TCP मुखार रातभर धरणे. लोकांनी खंय धरण्याक येवकार. सरकाराक लेटरां करून जाली, मंत्र्यांक निवेदनां दिवन जाली. TCPचेर मोर्चा जालो तरी कांयच जावंक नाशिल्ल्यान आतां आमदार विरेश बोरकार आनी RGचो मुखेली मनोज परबाचे TCP मुखार धरणे. सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळना तो मेरेन धरण्याक बसतले म्हूण दोगांनी स्पश्ट केला. लोकांनी धरण्याक तेंको दिवचो म्हूण उलो. जेन्ना पर्यंत ह्या TCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा ते हांगा येवन आमकां हे 2 प्रोजेक्टाचे हांव पयलो आमचो डिमांड सांगता. पयलो डिमांड आसा
immediate halt and revoke all permissions granted to worldwide resorts in Bamolim, जो एनवायरमेंट आमचो आख्खो डॅमेज करून हे दिल्लो आसा. आनी दुसरो जो आमचो डिमांड आसा, स्टॉप एंड डेमोलिश द इनलिगल कॉन्क्रीट वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रँड हायत एट बामोलीम बीच. हे आमचे 2 डिमांड आसा जे कुर्का बामोलीम विलेज पंचायती अंडर येता, बामोलीम ह्या गांवांत येता. आनी ह्या डिमांडाचेर जेन्ना पर्यंत जावं तो टीसीपी मिनिस्टर, जावं तो सीटीपी राजेश नायक, जावं तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर बांदोडकर, जावं ते ड्राफ्टमॅन दिवकर, जावं बाकीचे कोण तुयेकर आसा, हे जेन्ना पर्यंत तेंचे क्लॅरिफिकेशन दिना, जेन्ना पर्यंत हेंकां स्टॉप करिना काम, जेन्ना पर्यंत डेमोलिशनाक हाडिना, जेन्ना पर्यंत रिवोक करिना, तेन्ना पर्यंत आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की हांव हांगा बसतलों. आमचे रेव्होल्युशनरीज कित्याक आमी ही आतां हांगा बसतले म्हणून आमच्या कोणाक भुरग्यांक खबर ना. सगळे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कडेन मागता की आमचो जो एकमेव आमदार आसा जो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून झगडटा, जेका लागून आयज आमकांय लोक रिस्पेक्ट करता. आयज लोक आमी जेन्ना कोणा कडेन उलयता तेन्ना आमदाराची आमची वाहवाही करता, तेका एप्रिशिएट करता. सो सगळ्यांनी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक येवचो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. आमदार मुख्यमंत्र्याकडे वचूनय प्रश्न सुटना जाल्यार वेंचणुकेक जागो दाखयतले. पेडणेच्या ब्लू टॅक्सी वाल्यांची शिटकावणी. 3 वर्सां जाल्यो बसका चलता, मात इश्यू हुमकळ्ळा. मोपा विमानतळावेल्या GMRन ब्लू टॅक्सी कावंटर बंद केल्या उपरांत ताणें टॅक्सी पेडणे बाजारांत लायले. मामलेदाराचे कचेरेंत आमदारा बरोबर बसका. मोपा विमानतळावयलो ब्लू टॅक्सी कावंटर परत बंद करपाचे आदेश GMR दीत आशिल्ल्यान सोमारा पेडणेच्या ब्लू टॅक्सी चालकांनी आपल्यो टॅक्सी पेडणे बाजारात लावन मामलेदार कार्यालयात बसका घेतली. हे बसकेक GMR वाल्यांक लेगीत आपयल्ले, मात ते येवंक नात. असोच कावंटर बंद करपाक लागले आणि परत मुख्यमंत्री आमदारा कडेन वचून लेगीत प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार येता त्या वेंचणुकेक तांकां तांची जागा दाखोवन दितले म्हण टॅक्सीवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या. जर गव्हर्नमेंट जो आसा तो गव्हर्नमेंट जर GMRाक 200-250 कोटी माफ करूं शकता जाल्यार आमच्या सारख्या लोकां खातीर तो अमेंडमेंट चेंज करूं शकना. असेंब्लीन तेंच्या खातीर घालून तो चेंज जाता, आमच्या खातीर कित्याक जायना? की जर भविश्यान ताका ही वोट बँक नाका, पेडण्यांतली वोट बँक नाका जाल्यार हेणी विचार करचो आनी आमचे परत हेणी बंद उडोवपाचे. जर अशेंच चल्लें न्हू भविश्यान जाल्यार आमी जेवक्तार इलेक्शन येतले तेन्ना फकत लोकांक याद करून दिवची पडटली म्हाका की हे भविश्यान हे पळय अशे त्रास केले, तुमी आतां कोणाक वोट करप हे चिंतात. हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक दोनच उलो मारता की ज्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक तुम्ही BJPच्या आधारस्तंभाचे नाव दिल्यात, मनोहर भाईचे नाव दिल्यात, ते नाव तुम्ही घाणात घालू नका. ह्या टॅक्सीवाल्यांचो विशय सोडोवंक आपूण तांचे वांगडा सदांच आसतलो म्हण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार उलयलो. तुम्ही जे CM म्हणटात भिवपाची गरज ना, तर तेका लागून हांव तुमकांय सांगूंक सोदता तुमी खंय भिवपाची गरज ना. आमचो सपोर्ट तसोच CMाचोय सपोर्ट तुमकां आसा आनी जे पळय तुमकां आयज प्रॉब्लम जाता ते वन टायमूच तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितले. जाल्यार आमदारान योग्य तरेन हो विशय हाताळूंक नाशिल्ल्यान हो प्रकार परत घडत आसा. पेडणे भाजपा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष तुळशीदास गावस उलयलो. 2 वर्सां फॉलोअप जायना रे, अशें जावं शकता? आयज सरकार आमचें आसा, आमदार आमचो आसा, केंद्र सरकार आमचें आसा. हे सगळें आसतना आमी करूं शकना काम? हे जायना कित्याक आमचो पॉलिटिकल एप्रोच ना, आमचे कडेन पद्दत ना म्हणून आमी जाता अशें न्हू. तुवें सारकें म्हटलें, आमदार तुमी सारको जर क्लियर जर तेचो स्टँड घेता आनी सारको फॉलोअप घेता जाल्यार हें घडपाक कांयच लागतलें. कित्याक हें सगळें लिगल मागता, हातूंत इलिगल कांय मागिना, हे सगळें न्याय मागता. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. गोंयांत गरिबांच्या सेवे खातीर मदर तेरेझान केल्ली मिशनरी ऑफ चॅरिटी संस्था 49 वर्सांनी बंद जाता. मदर तेरेझान गोंयांत आयिल्ले कडेन शांतीनिकेतन वास्तूंत हो सेवाभावी कार्याचो अध्याय सुरू केल्लो. आतां ती संस्था बंद जाता. गोंयचो व्याप्त गुंडापाचो संस्थेचो कोलकाता हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान अर्द. Back in January 1976, when Mother Teresa came to Goa, she decided to dedicate a home for the poor. The missionaries of charity are closing down the doors in the state capital, Panjim. फाटल्या 5 दशकां सावन अनाथ, जाणटे, गरजू बायलांक ह्या संस्थेच्या रुपात आलाशिरो मेळिल्लो. I am really much very sad to hear that they are vacated. But I asked the Panjim people, why are you all quiet? This institution was for the poorest of the poor and many of them were benefited. हांव एक काम करतालें हांगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर
And I know the pain. Now we need to understand why was this institution given to the missionaries of charity. Children, newborn babies were found in dustbins. Unwedded mothers, they were protected over here. They delivered their children over here. Those children grew up. They were married into good houses. That responsibility also was taken by these missionaries. And आयज आमी तांकांच भायर घालता. I'm very sad about this. I appeal to Singh, the MLA, and the mayor also, Rohit Monsarat, to please do not keep them away. For now, they have already vacated. Please bring them back. My humble request to you both. Thank you. प्रुडंटा खातीर एलिट्रा सिल्वेरा सयत स्वप्नील तारी. झेडपीची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान 10-12 नोकऱ्यो दिवपाची मुख्यमंत्र्याची पोकी आश्वासनां सरकारी नोकरेच्या काँग्रेसीन पोस्टमॉर्टम केला. पहलगाम हल्ल्याविशयी मुख्यमंत्र्यान दाखयिल्ले तसो सिरियसनेस म्हादय दाखोवचो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर उलयलो. काँग्रेसीची मंगळारा पणजे संविधान बचाव अभियान रॅली. मुख्यमंत्र्यान आनी एक गोंयच्या जनतेक फटोवपाचो एक प्रयत्न केला. तो म्हणटा की आपूण 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दितलो. आणि दर इलेक्शना येता तेन्ना मुख्यमंत्री सांगता 10 ते 12 हजार आपूण नोकऱ्यो दितलो. कोविड काळाच्या टायमार याद करात जेन्ना झेडपी इलेक्शन जेन्ना आयिल्ले तेन्नाय सांगले 10 हजार नोकऱ्यो दितलो. ताच्या उपरांत म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आयले तेन्नाय सांगले 10 हजार नोकऱ्यो दिता. ताच्या उपरांत 2022 असेंब्ली इलेक्शन आयले थंय सुद्धा आनी सरासर गोंयच्या युवकां बरोबर तांच्या भविष्या बरोबर हे खेळटात. थंय सांगले आमी नोकऱ्यो दितले. आता आमी पळयतात की ह्या वर्साच्या एंडाक खंय तरी परत झेडपी इलेक्शन येवपाचें आसा. परत हो मुख्यमंत्री आज सांगता आपूण 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दितलो. मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट केलो ऑन द पहलगाम अटॅक की काश्मीर आमचे आमी कशे ते सोडचे ना आमी परत घेतले. सो म्हाका दिसता त्याच कॉन्टेक्स्टान मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट करपाक जाय की म्हादय गोंयकारांची आनी आमी परत घेतले म्हणून. फाल्यां 4 वरांचेर दिवजा सर्कला कडल्यान आमी एक पीसफूल आमचो मार्च स्टार्ट जातलो टू आझाद मैदान आनी 4:30 वरांचेर आमचो जेन्ना मार्च थंय पावता तेन्ना आमचें अभियान आझाद मैदाना वयल्यान चालू जाता. फार्मा कामगारांक एस्मा लावन 3 वर्सां धुकल्ली. कितलेशेच कामगारांच्यो जम्मू आनी लडाख ट्रान्सफरी मारल्यो. आयटकाचो दावो मुख्यमंत्री खंय कामगार विरोधी आमदार आशिल्लो तेन्नाय खंय असोच वागतालो. आयटकाचो क्रिस्तोफर उलयलो. आयटकाची एक माया कामगार दिसा कामगारांच्यो मागण्यो घेवन पणजे वर्सुकी रॅली. गोंयचो मुख्यमंत्री कामगार विरोधी फार्मा कंपन्यांक एजमा लावन 3 वर्सां काढली. ह्या काळात फार्मा कंपन्यांतल्यान खुबशा कामगारांच्यो भायल्या राज्यांनी बदल्यो म्हूण दावो. कामगार दिसा पणजे आयटॅक रॅली काडटले. Mr. Pramod Sawant, even when he was an MLA, when we gave a strike of Kadamba Transport Corporation and we had a national agitation, though he was an ordinary MLA, he made a public statement that the strike should be banned and strike should be broken and workers should have no right to strike. So where is this government? What are they interested? Whom are they interested? They want to contractorize, they want to have fixed term contracts, they want to outsource everything. Your सरकार कामगारांच्या विरोधात. परमनंट लास्ट 3 वर्सां प्रमोद सावंतान एजमा लायला फार्मास्युटिकल कंपनी. वदळ कॉम्रेड उलयतना सांगलो की मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर ट्रान्सफर गोंयचे कामगार जम्मू अँड काश्मीर, लडाख, बड्डी. दे आर ट्रान्सफर नॉट 1 and 2 एट ए टायम 40, 50, 60. हेणी फुडें कांयच करूं ना. फक्त आनी पेपरार पब्लिकली तो दिता म्हणटा. यू टेक पंचायत वर्कर्स, यू टेक इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स, प्रत्येक जागो तो ना कांयच म्हणना आनी कांयच करिना. दीज आर द आय ओपनर की तो वेदर ही इज प्रो लेबर, एंटी लेबर. आमी ताका सर्टिफिकेट दिवपाचें गरज ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. वाळपय पुलीस आनी वेटरनरी टीमीची कोल्ड स्टोरेज आनी दुकानांचेर धाड. मदरस शेख आनी रियाज खानाक अटक केल्या. दोगांच्या दुकानांनी 750 किल तशेंच लाखांचे बेकायदेशीर बीफ धरले.
दोगूय गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल करून मांस बेकायदेशीर विकताले. आयतारा सांजे वाळपय पुलिशेन बेकायदेशीर तरेन बीफ विकपी दोगा जाणांचेर कारवाय करीत तांचे कडच्यान 750 किल बीफ आणि कोल्ड स्टोरेज जप्त केल्ली. सुमार 3 लाख रुपयांचे मांस जप्त केल्ले म्हण कळटा. जाल्यार कारवाय केल्ल्या मुदस्सर शेख आणि रियाज खान ह्या वाळपय रावपी दोगा जाणांक हे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन अटक केल्या. वाळपय पोलीस अलॉंग विथ वेटनरी डॉक्टर यांच्यानी दोगांनी मेळून जॉईंट ऑपरेशन करून जवळ 750 किलोचे गायचे जे मांस आसा ते जप्त केल्ले आसा आणि याची किंमत जवळ 3 लाख रुपया आसा. हेतून गजाल अशी जाली की गो प्रेमीक जेन्ना वाळपय ज्यो कोल्ड स्टोरेजीस आसा त्या कोल्ड स्टोरेजींतसून गायचे मांस विकतात अशें म्हणून जेन्ना दुबाव येयलो तेन्ना तेंच्यांनी वेटनरी डॉक्टरांक इन्फॉर्म केलें आणि तेंच्यांनी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना तांकां खरोखरच थंयसर मांस तें आयडेंटिफाय जालें आणि तेंच्यांनी इमिडिएटली वाळपय पुलिसांक आपोवन ही सगळी कारवाई केल्ली आसा. आणि ह्या कारवायेन आतां सध्या जे कोल्ड स्टोरेजीचे ओनर आसात जे मांस सप्लाय करतले तांकां दोगांक आतां ताब्यान घेवन तेंची फुडली चवकशी चालू आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.